आम्ही गव्हर्मेंटा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, तुम्ही आमकां दिताच म्हणटा, पण केन्ना दिता आमची स्टॉलां आमचो रायट आमकां दिवंक जाय. एज अ सगळी वुमन आमी हिंगा काम करता, दीस रात पोस्ट करता आनी हेंय सांगता आमी गेट घालूंक केन्नाच दिवची ना. आमी बायलो आसोसर आमी गेट ती आमची गेट काडूंकूच जाय. कित्याक इतली वर्सां आमी ल्हान आलेली व्हडली जाली, केन्नाच तिका गेट कोणें लोक येतालो वयतालो पूण गेट केन्नाच जावना. आमकां सगळें फ्री जाय हिंगा हें गेट आमची ओपन जाय. आमकां इतलेंच कडेन मागता आमी गव्हर्मेंटा कडेन, आमची येवन खबर घेवची. फाटल्या दिसांनी आमकां बरें जेवण रांदून दिलां गव्हर्मेंटान आनी आमचे हात बांदून दवरले आनी जय म्हणटा आमकां. आतां कशें जयतले आमी? कशें जयतले आमी? हा हें बरें जेवण रांदलां आनी हात बांदता. कोणा कडेन जाता हात बांदून जेवपाक? जानवरां भशेन जेवचे पडले आमी. आनी दुसरें म्हटल्यार हिंगासर सगळी ओपन एरिया आसली, 10-15 हिंगासर बसी आसताली. आतां हिंगासर एक बस सकयल येना. ते वयल्यान ते दीस सांगता हिंगा बस टाण मारूंक जायना म्हण. पण आमच्या एकल्या गांवच्या भुरग्यांक सांगलें आपूण तुमकां दाखयता बस आपणाची हांव आपूण दाखयता तुमकां चलोवन वॉल तुम्हाला. हिंगासर वदेंच आहले ते फुटपाथ एक देवली घाले आनी आमचो सगळो जागो वेस्ट केला उडयला. आनी थिंगासर आतां बस येताल्यो त्यो येयना. आनी वयल्यान आमकां सांगता की झेटीर आमची शॉपां नासलीं म्हणून. हे मिनिस्टर जाचो जल्मलेले वो आमी जल्मलेले. आमी पयले जल्म आमी गांवकार. ते मिनिस्टर आतांचे तेन्ना जागसिकेरान बांदोडकर आहलो वो हें केन्नाच जावंक नासलें. आतां 12-30 मिनिस्टर जाले वो पाड घालना गोंयचे. ह्या दीस जावंक नासलें वो. आतां आमी आसा दोनापावल जेटी कडेन आनी जेटीचो तुमी इश्यू खबर आसा की हे जे लोकल्स आमचे आसा गोंयकार आसा गोंयकारांचे हांगा स्टॉल्स आसा ही 50 वर्सां जालीं स्टॉल्स हांगाच आसली आनी ही स्टॉल्स पयलू जेटीचेर आसली आनी जेन्ना रिनोवेशन करता तेन्ना तांकां सांगलें की स्टॉल्स शिफ्ट करा आनी भायर हाडा म्हणून. आनी तुमी पळयता आसतलें हांगा आनीक एक तेंच्यांनी एक डेमो म्हणून स्टॉल्स बांदलेली आसा. ती स्टॉल्सान रावपाक पासून जागो ना. एक ते 1.5 मिटराचे जे स्टॉल आसतले आनी तांकां थंय भितर वच म्हणून सांगलें. तें जालें तेंच्यांनी ओपोज केलें, तांकां आमकां नाका म्हणून सांगलें. तरी पूण तांकां सांगलें की तुमी हें घेवपाचें. तेजे नंतर आतां तुमी पळयता आसतलें आयज तांकां फाटल्यान रावचें पडटा आनी हांगा ट्युरिस्ट जितले येता ते ट्युरिस्टांक हाडलें स्ट्रेट वयता आनी स्ट्रेट परत भायर सरता. हे फुटपाथी वयल्यान येता भायर सरता. आनी मदीं गेट घातलेली आसा. आतां कितें जाल्लें आसा गेट घातलेल्या कारणान आयज आमचे लोकल कोणी येता जावं ट्युरिस्ट येता ते खुबशे ट्युरिस्ट फीज मागता म्हणून खुबशे ट्युरिस्ट परत वयता. थोडे ट्युरिस्ट पे करता आनी भितर वयता. मागीर खुबशे ट्युरिस्ट परत वयता आनी तुमकां वयरसून जेन्ना देंवपाक जाय. आतां पयलू गाडयो हांगा सकयल देंवताल्यो जो बसी येताल्यो तेन्ना हांगा खूब ट्युरिजम चड वाडलेलें आनी खुबशे आनीक ट्युरिस्ट येताले. आतां कितें जालें आयज थंय बसी नासले मीन्स बसी ना जावं कितें ट्रान्सपोर्ट तांकां ना. त्या कारणाक लागून हांगा सकयल कोण येवपाक पावना. ट्युरिस्ट थंयच्यानूच परते वयता जावं आमचे लोकल बसून आसा ते थंयच्यानूच परत वयता आनी हांगा आमचे जे गोंयकार आसा तांकां गिरायक जायना. सो आमची मागणी आसा की ही गेट काडपाची. आमचे लोकलांची मागणी आसा ही गेट काडची आनी तांकां जे स्टॉल्स आसा ते सारके दिवचे. आनी मदीं तुमी पळयता आसतले हे स्टॉल्स घातलेले आसा हे सरकारान हाडलेले आसा. हे स्टॉल्स काडून उडोवपाक जाय कारण ब्लॉक जाता थंय कोण गिरायक वचना. आतां पासून तुमी पळयता आसतले हांगा येता वयता ते सगळे ट्युरिस्ट स्ट्रेट अशे वयता परत येता.